पेडणे एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन आमदार आल्लेकारान रिपोर्टराच्या आंगार हो असो हात घालून मोबायल उडयलो। तुमकां नाका म्हणून कित्याक करून दाखयता मोबायल कसलो व्हिडिओ काडटाय तो कित्याक मला तो तुमकां नाका म्हणून कित्याक करून दाखयता मोबायल कसलो व्हिडिओ काडटाय तो कित्याक मला तो व्हिडिओ व्हायरल जातानाच विरोधकांचो बीजेपीचेर फारार प्रकरण शकता ते पळोवन आल्लेकारान माफीनाम्याचो व्हिडिओ धाडलो। आयज जो इन्सिडंट घडलेलो आसा आमच्या पेडण्यान पत्रकाराचेर कितें हें केल्लें म्हणून एटेक, पूण तो खऱ्यांनीच ते घडोंक ना। कित्याक आयज सकाळी फुडें प्रोग्राम आसलो तेन्ना 9:30 स्पेशल चायल्ड, तेन्ना ते 9:30 तो प्रोग्राम करून मागीर त्या टायमार तो देहासर पत्रकार नासलो। मागीर तो वचून सेकेंड खंय प्रोग्राम आसलो देहासर रावलो। तेन्ना त्या प्रोग्रामाक गेलो तेन्ना तेणी सहज म्हाका तो प्रश्न केलो। त्या टायमार तो इन्सिडंट घडलो, पूण तशें म्हाजें हें नासलें कितें पत्रकारांक दुखोवपाचें। केन्नाच हांवें लोकशाहीचो हो केन्नाच दबाव करूंक ना। पत्रकारांक आमच्या हांव सारकें भावा भाशेन तांकां मारलेलें आसा। म्हणजे आयज इन्सिडंट घडला, पूण तशें कांय ना। आयज तो म्हाजे कडेन येयल्लो, आमचो मकबूल म्हाज्या वांगडा रावन आमी ते उलयले, तशें त्या बद्दल कांय ना। आनी हेज्या फुडें अशी घडची ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।